दीस बुधवार, फेब्रुवारीची 11 तारीख 2026. लूर्द सायबिणीचे फेस्त. पहिले मसक. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले मसक, अध्याय 10, वोळ 1 ते 10 पर्यंत. शेबाचे राणयेन सलमावचे कीर्त विशांत ऐकले आणि ती कठीण सवालां वरवीं ताची परीक्षा करच्यार आसली. ती व्हड परिवारासोवें आनी सुगंध द्रव्यां, अपरिमीत भांगार आनी अमोलीक माणकां मोतयां व्हांवोवन हाडलेल्या कर्यांसोवें जेरुसलेमाक आयली. ती सलमावशी आयली आनी आपल्या मनांत आसलेल्या सगळ्या संगती विशांत ताचे कडेन उलयली. सलमावन तिच्या सर्व सवालांक जाप दिली. रायाच्यान जाप दिवंक जायनासलेले एकच एक सवाल नासलें. शेबाचे राणयेन सलमावची वर्ती जाणवाय ताणें बांदिल्ले रावळेर, ताच्या मेजा वयलें खाण, ताच्या अधिकाऱ्यांक बसपाची मांडावळ, ताच्या सेवकांची परिचर्या आनी ताचे नेसाप, तांची पिवानां आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताणें भेटोवच्यो बलयो पळोवन आनी हें सगळें पळोवन तिका झिंट मारली. तिणें रायाक म्हळें, जें हांवें म्हज्या देशांत तुजे विशांत आनी तुजे जाणवाये विशांत आयकल्लें तें सगळें खरें. पूण हांवें हांगा येवन हें सगळें म्हज्याच दोळ्यांनी पळयसर हांव ती खबर पातये नातली. लोकांन म्हाका अर्थ ते लेगून सांगूंक ना म्हणून म्हाका आतां कळीत जालां. तुजी जाणवाय आनी तुजी ग्रेस्तकाय हांवें आयकल्ल्या सर्व गजाली प्रास चड. भागी तुजे मनीस, भागी हे तुजे सेवक, जे सदां काल तुजे मुखार रावून तुजी जाणवाय आयकतात. सदैव जावं सर्वेस्पर तुजो देव, जो तुजेर प्रसन्न जाला आनी जाणें तुका इस्रायेलाच्या सिंहासनार बसयलां. इस्रायेला थंय आपणाक आशिल्ल्या शाश्वत मोगाक लागून तांचे न्याय निर्णय करूंक आनी तांकां नितीन चलोवन व्हरूंक सर्वेस्परान तुका राय केला. उपरांत तिणें रायाक 120 तालंतां भांगार, अपरिमीत सुगंध द्रव्यां, अमोलीक माणकां मोतयां दिलीं. शेबाचे राणयेन सलमाव रायाक दिल्लीं तितलीं सुगंध द्रव्यां परतून कोणाच हाडिल्लीं नात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 37, 30 ते 31, 39 ते 40. श्लोक. नितीवंताच्या तोंडांत घोळतात जाणवायाची उतरां. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर. तसो तें चलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण आनी ताच्या उजवाडा बरी, तुजें नितीवंतपण दोनपरांच्या वता बरी परजळाशें करतलो. श्लोक. नितीवंतांच्या तोंडांत घोळतात जाणवायेची उतरां. नितीवंतांच्या तोंडांत घोळतात जाणवायेची उतरां. ताचे जिबेर आसा फकत सत. आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र ताच्या काळजांत आसा. तो केदींच निसरोन पडना. श्लोक. नितीवंतांच्या तोंडार घोळतात जाणवायेची उतरां. नितीवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजां आकांताच्या वेळार तसो तांचें भद्रस्थान जावन आसा. वय, तसो तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचे आसरो सोदलो देखून दुस्मानांच्या हातांतली तांकां वाटायता. श्लोक. नितीवंतांच्या तोंडांत घोळतात जाणवायेची उतरां. उद्गार. alleluia, alleluia. तुजी उतरां सौम्या जावन आसात सत. सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. alleluia, alleluia.
शुभवार्ता. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 7 ओळ 14 तावन 23 पर्यंत. परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगा लागलो, ऐका तुमी सुमेस्त आनी हांव सांगता ते समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वता तें कसलेंच मनशाक मेळायना, पूण मनशा तावन भायर येता ते मनशाक मेळयता. जम्याक सोडून तो घरा गेल्ल्या उपरांत ताचे शीस येवन ते ओपारीचो अर्थ विचारी लागले. तवळ जेजून तांकां सांगले, तुमी हेरां बरी समजणी नातली कितें? भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोवंक शकना. हें तुमकां समजूंक ना काय? कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगार पोटाक वता आनी उपरांत भायर सरता. अशें सर्व खाणां शुद्ध म्हणून ताणें पसारलें. आनी म्हूण धरून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें: खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेंपण, कपटीपण, भास्कळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेंपण. ही सर्व वायटां मनशाच्या भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचें उतर हें: वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जें कितें आमी काळजांत आटयता आनी करण्यांनी दाखयता म्हणजे आमच्यो खोट्यो करण्यो आमकां मेळयतात. जर आमच्या काळजांत खोटेपण, आमचे मतीन खोट्यो आलोचन्यो आसात तर आमच्यो सर करण्यो त्याच प्रमाणे व्यक्त जातात. आमच्यो करण्यो सारक्यो करीचे तर काळीज सारकें करीचें. आमच्यो करण्यो आनी उतरां बरीं जायचे तर आमचें काळीज धुयचें. जेजूचे शीस मेळ्या हातांनी जेवतात तरी देवा मुखार ते सुखीदार न्ही, पूण शास्त्री आनी फारिजेव काळजांत खोटेपण दवरून पुर्वजांची नियमां भायले देखी खातीर मात्र पाळन हेरांचें खंडन करतात. आज हेरां विशयांत बरें चिंतल्यार हेरांक बरें करूंक साध्य जाता. आमची एक बरी करणी एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक शकता, बरी समाज रुपीत करता. आमचें काळीज आनी मन नितळ दवरून आमच्या उतरांक आनी करण्यांक ताळ पडचे बरी आमी जियेवया.